pray, mighty God, hallelujah. Worship Lord. Aradhan tuka Bapa, aradhan tuka Jesu, aradhan tuka Pavitratma. महिमा तुका बापा, महिमा तुका Jesu, महिमा तुका पवित्रात्मा. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उतर आमकां फौजला लुकास एवांजेल पयलो अध्याय वाक्य 5 ta 25 म्हणसर. लुकास एवांजेल 5 अध्याय वाक्य 5 ta 25 म्हणसर. स्नानदातार जो आमचे एक जनन हाचे विशयी आमकां सांगता पवित्र पुस्तक. ह्या वेळार देवाचें उतर आज आमी तें आयकुया. देवाचें उतर आमकां सांगता विशेश जावन जुदेच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो आनी ताची पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती एका याजकाच्या कुटुंबांतली. दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसले. बारीक गरजेचे दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली आनी सर्वेस्पराचे सोर उपदेश आनी नियमां आक्षेपाविने पाळटेले. तर कितली ती जिवंत आसतना ती कितली भाग्यवंत जावन आसली, कसली ती जियेताली म्हणले तांची जिणी पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता. आनी ती पवित्र पुस्तकाची आज शिकोवन आमी काण गेल्यार आमच्या जिवितांत आमी कशें वासा म्हणून एक आमची परीक्षा करून काण घेवयात. आमी नितीवंत जावन आसावंगी, देवाचे उपदेश पाळच्यान आक्षेपाविणे आमी पाळतावंगी. ह्यो पुरो संगती आमच्या मतीक आज एक रिफ्लेक्ट जाती आसात. आमच्या मतीक एक मतीच्या पडद्यार ती वेती आसात देखून. आनी तो जाकारी एक दीस आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार आपली याजकपणाचें कार्य करता आसतना याजकाच्या दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सरन धूम पेटोवच्या कामाक सोडतेर ताका विसून काडलेलो. आनी धूम पेटोवच्या वेळार लोकां समोर भायर मागणें करीत आसलो. ते सर्वेस्पराचो एक दूत धुंपा वेदीच्या येवशिल्यान लोकां जाकेऱ्याच्या वाटे पळ आनी येवशिल्यान तो आयलो पळया. तो दूत उजव्याक उबो आसलो जाल्यार ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. देवदूतान येवन जाकारेक भेट करची म्हळ्यार थंय एक जाकारी आनी देवदूता मदें एक संवाद जावचो आज आमी आयकता. मस्त संगतीक क्वेश्चन घालता. लास्टाक दूत सांगता पळय, तो जल्मोवन ताका नांव धरचे दीस म्हणसर तुजें तोंड दंपून आसतलें म्हळ्यार तूं कितें तुका उलोवंक जावचें ना आनी तुज्या जिवितांत कितें तुका उलोवंक त्या दीस मुसर जावचें ना म्हणून देवदूत सांगता. हे एक दृश्टांत सांगता आनी ते ताका एक गुर्त जावन दिता. हे संगती गुर्त जावन. आनी तशें जाता जकारिया भायर येता आसतना ताका उलोवंक जायना आनी ताच्या सर्ते तो लोक पुरो चिंता काल जालें आज जकारियाक. जकारी कितें जालो, जकारीच्या कोणें तरी ताका दिश्टीक पडलो आसलो देवदूत म्हणी. तो लोकय सांगता तांकां लोकांच्या म्हणे कित्याक तो तितलो नितीवंत जावन आसलो आनी आक्षेपान उपदेश तो पाळटलो म्हणलें लोकांक कळीत आसलें. आनी असले व्यक्ती आज आमकां मेळचे बारी कश्टांचे जावन आसा. आमकां साध्य ना. एक मनीस ओलो सोदून काडूंक आमकां साध्य ना. आमचे भितर खरें आसचो ना म्हाका दिसता. देखून भाग्यवंत आमी कंडीस जावन आज ह्या जकारी तावन आनी एलिझाबेथ तावन आमी एक लिसांव शिकयत. ती कितली नितीवंत जावन आसली, की देवा मुखार कितली ती पवित्र जावन आसली आनी देवाचे उतर कशें आक्षेपाविणे ती पाळटेली ह्यो संगती आज आमच्या गमनाक हाडटा पवित्र पुस्तक. आनी आमी पोरनेसलीचे पयले वाचप पळयल्यार थंय न्यायकर्त हाचे 13वा अध्यायांत आमकां वाचता सामसोनचें एक जनन. थंय दलित परिस्थिती. ती दोगांय आक्षेपाविणे देवाचें उतर पाळटेली पूण ती वांजदी जावन आसली आनी तिका सर्वेस्पर देव दिश्टीक पडटा थंय आनी तो दूत ताका दिश्टीक पडटा. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं करीस वांजडी आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव. पयलें सांगता देवदूत पळया, जागृत राव
आनी जावं दाकां सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध कांय खायनाका, कित्याक तूं गर्भेच जातली त्या पुताक जल्म दितली, ताच्या माथ्याक वाकर लावंक नजो, कित्याक तो चिरको आपल्या जल्मातावनूच इस्रायेलीतांक फिलिस्तेच्या हातांतले निवारूंक सुरू करतलो. पयल्या सुवातेर दाकां सोरो जावं दी, कसलेच दुसरो सोरो जावं दी, ताणें पियोवण जो म्हणून देवदूत येवन सांगता. आज आमच्या जिवितांत पळया, आज आमकां देवदूत सांगल्यार आनी काल सांगल्यार कितलें देवाचें उतर आयकल्यार, कितल्यो रेतऱ्यो केल्यार, तरेपटी आमच्यो संवय आमी सोडिना. आमच्यो संवयो सदांच्यो जाल्यात, संवयाच्यो जाल्यात आनी सवायाच्यो जाल्यात. देखून आमकां देवान उलयल्लें आमकां आयकूंक जायना, कित्याक ह्या संवसाराच्या ह्या मेथेरपणांत आमी बिजी जावन गेल्या. संवसाराच्या मेथेरपणांत आसतना, ह्या कुडीच्यो ओडण्यो दोदोशी करनासतना, ह्या दोळ्यांची पुसलवणी आमकां मुखार आसतना आमकां देवाचें उतर आयकल्लें तें भितर वचना, एका कानांतल्यान आयकता आनी एका हातान सोडटा. पूण आज कितलीं जाणां सोमया खातीर सोमयाची सभा करता, ह्या सोमयाक आराधन करतना सोमयाक हांवें नीज जावन खरेपणी स्विकार करचें. कितलीं जाण दाकां सोरो जावं दी, या दुसरो सोरो पिये नासतना रावतलीं कितलीं जाणां आसात. पिये नासतना रावते आसल्यार खंडीत ती भागी म्हणून सांगेत. कित्याक हें पुरा तूं जेन्ना पवित्रपणांत आसलें जाल्यार तूं देवा तें एनकावंटर जाताय. जर पवित्रपणान जियेता जाल्यार पवित्रत्व तुजेर सावली घालता, पवित्रत्वाचे सकत तुजें तें येता. जर तूं हें पुरा कामां वायट करते आसाय, ह्या देवाच्या उतरा विरोध आसाय जाल्यार तुका पवित्रात्म्याचे अभिशेक जायना, साधत ना. कोणी एकलो सांगता जाल्यार हांव एक सोरो पियेता, म्हजें तें पवित्रात्मा आसा म्हूण सांगल्यार तें बेश्टें तें फोट तें साधत ना. देखून पवित्रपत्म ज्या मनशा थंय जियेता ताणें पवित्रपणान जियेल्यार मात्र ताचें थंय पवित्रात्मा जियेता. आनी जो बावतिस्तान क्लियर सांगता तो कितें थंय लुकास वांजेल आज 15वें पयलो अध्याय 15वें वाक्य थंय सांगल्यार ते क्लियर सांगता. हांगा कशें सामसांच्या आवयक सांगलें तूं गर्भेत जावन आसतना तें पुरा आपडून नजो म्हणून हांगा क्लियर सांगता 15व्या वाक्यांत. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. जुवांव बावतिस्ता विशयेन पळया देवाचें उतर सांगता, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंत तो संवसना, वायन वा आमालाचें कसलेंत तो संवसना. आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्रात्म्यान भरून आसतलो. देखून वायन या कितेंच आमालाचें तो संवसना. देखून पवित्रपणान जिवंक जाय जाल्यार कशें जुवांव बावतिस्त उज्या बरी ह्या संवसारांत आसलो, उज्या बरी. कित्याक एलिया प्रवादीचे सगळे एनॉयंटींग जुवांव बावतिस्त थंय आसलें आनी जेजू म्हणटा तो एलिया प्रवादी येवनी जाला आनी ताका तुमी खोस्तवणी जाला आनी ताका जिशी मारणी जाला तुमी. आनी तोच जुवांव बावतिस्ता विशयेन जेजू उल्लेख करता. कित्याक एलिया प्रवादीचे हर एक गूण जुवांव बावतिस्ता थंय आमी पळयता. कशें एलिया प्रवादीन खडक जावन देवाचें उतार परगट केलें, कोण वायट करतलें खंडन केलें आनी जायतीं अजापांनी अद्भुतां केलीं ताणें. तशेंच जुवांव बावतिस्तांनी कोणाक ते फारिसांवांक जावं दी, शास्त्रींक जावं दी, हेरोदाक सयतान बाकी दवरनासतना खडकपणी ताणें देवाचें उतार परगट केलें, तुवें करूंक नजो म्हणून. आज आमी देवाचें उतार परगट कितलीं जाणां आमी कॉम्प्रोमायज करता. इल्लेशें काणगे येता म्हणून थोड्यांनी उतार हांवें आयकता थोडे फावटी इल्लेशें काणगे येता खंय पुरा फटकीरपण. हे पुरा मनशाची मनां बुलोवचें तसलें उतार हे. मन लोकांक खुशी करचें तसलें उलोवणें, लोकांक खुशी करचें जालें देवाचें उतर आमी ट्विस्ट करून सांगचें. देवाचें उतर क्लियर सांगता. खंयचेंत पवित्रात्म्यान तुका बरोवंक जाय जाल्यार, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तुवें वर्तो जाय जाल्यार, सर्वेस्परा मुखार तुवें पवित्र जाय जाल्यार वायन वा आमालाचें कितेंच तुवें आपडूंक नजो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आमी आज कॉम्प्रोमायज करचें नाका. देखून कोण पळय कॉम्प्रोमायज करून देवाचें उतार दितात तांच्या देवाचें उतार तुमी आयकूंक वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार एक दीस नाल्यार तांच्या पासान तुमी फसतल्यात. असल्या पासान तुमी फसोवंक वचनाकात. कितें आसा तें देवाचें उतार तुमी पाळीचें, देवाचें उतार आमी आयकचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेचें. त्या जाल्यार मात्र आमी देवा मुखार पवित्र जावंक शकता, देवा मुखार रावूंक शकता. जर हे खोटेपणांत आमी जियेता जाल्यार देवाच्या उतरा विरोध वता जाल्यार खंयच्या भरोशान आमी देवा मुखार रावूंक जाता, खंयच्या आदारार देवा मुखार रावूंक जाता, कितें म्हणून आमी देवाक आमी आन्सर दिवंक जाता. देखून हे फटकीरपणाचे पुरा शिकून आमी सोडून सोडया.
ती पुरो आमकां गरज ना ते पुरो आयकोंक वचनाका तुमी कितें सत आसा देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकुया त्या उतरा प्रमाणे जियेया त्या उतरा प्रमाणे मुखार सरया देखून देवाचें उतर कोणून तूं कॉम्प्रोमायज करूंक जायना कॉम्प्रोमायज देवाचें उतर क्लियर सांगता आनी तूं कितें सडीत तुमी ॲड करचें न्ही आनी कितें तुमी काडूंक काडिनाकात जें कोण ह्या उतराक कोणी ॲड करता ह्या उतर ह्या कोणी काडटा ताचेर ह्या पवित्र पुस्तकांत आसली हजी एक खरगां ताचेर तें येतली म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून आमी समजून काडचें जाल्यार खरगांक आमी इनवॉल्व जावचें नाका जाल्यार खरगांत आमी आपणावचें नाका कितें देवाचें उतर सांगता तें देवाचें उतर आमी आयकुया त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेया आनी त्या उतरा प्रमाणे मात्र फुडें सरूंक आमी प्रयत्न करया हेच आज त्या सामसांव संवसारांत आयिल्लो आनी वर्तो जैतवंत मनीस जालो जुवां भोंवती त्या संवसारांत आयलो तो एक वर्तो जेजू क्लियर सांगता ह्या संवसारांत येदोळ जल्माल्यांत जुवां भोंवती बरी आनी एकलो ना म्हणून तर तसले जल्माक आनी तुका ह्या संवसारांत देवान दिला देवाच्या सत्तेंत आमी आसां देवाच्या मुखार आमी आसां देखून देवाच्या सत्तेन आमी बरोवन पवित्र आत्म्याच्या आदारार पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरोवन आमी देवाक आमी खंडीत जावन सांगता जियोंक आनी ताच्या सांगता रावोंक आमी प्रयत्न करया हेंच जावन आसा आयच्या उतराचो संदेश स्नानदातार जुवांचें जनन आनी सामसांवचें जनन हे दोनी संगती एक पोरण्या सल्ल्यांत आनी एकलो नव्या सल्ल्यांत दोग वर्ते मनशाचें स्मरण आज पयस सभा करता आसतना तांची आमी देख घेवया आमी देवाचें उतार बळादिकतरां परगट करूंक देवाक साक्ष जावन जियोंक जाली कृपादार आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिती जे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम अभ्यांगाचेर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं बरो दीस मागता.